झाले फ्रेंच फ्राइज। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बरोच पाऊस येयलो ना ना म्हटले पाऊस जबरदस्त शायनिंग पडला, मजा येयली भिजोंक पण। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले, सगळे बरे आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट स्टार्ट करता। सकाळच्यान एक्चुअली न्हय टायमूच मेळोंक ना म्हाका ब्लॉग शूट बीन करपाक, मातशें बिजी उरले मसाल्याच्या हितून कामांनी। आनी आतां न्हय सांजची 5 जाल्या पूण इतलो काळोख जाला ना भयंकर सामको, आनी पावसान काळोख केला आनी हल्कोसो न्हय गडगड बी स्टार्ट जाल्लो आसा। आनी सायड बाय सायड न्हय बारीक बारीक शिवरां बी पडटा, म्हटल्यार बारीक बारीक पावस पडटा आनी प्लस इतलो वारो सुटला ना भयंकर सामको। सो आतां मम्मी बीन येवपाचो टायम जालो आनी अचानक न्हय अशें वेदर चेंज जालें, इतलें वेदर चेंज जालें जाणा की सगळ्याक काळोख गूब जाल्लो आसा सामको। सगळी कडेन झाडां बिडां हालता सामकी, दाखयता पळयात तुमकां। सो वेदर मात बरें जालां, थंड वारो मारता सामको आनी थंड वेदर जाल्लें आसा बरें। म्हाका दिसता न्हय आयज पावस येता दिसता शुअर। येयल्यार मातसो बरोय बीन, गरमी बीन जाता पूण एक्चुअली न्हय पावस येवकूय जायना, कारण खूब जाणांच्या शेतान शेंगदाणे बीन काडपाचे आसा आनी आतां जर पावस येत न्हय जाल्यार शेंगदाण्यांक कोंब बी येतले। सो शेतकऱ्यांक लागून पावस एक्चुअली आतांच्या टायमार येवंक जायना। सो पळयात गडगड स्टार्ट जाल्लो आसा, दाखयता तुमकां पावसाचें वातावरण पळय कशें जालां तें। कितें काळोख केला तो पळयात पावसान, अचानक सामकें वेदर चेंज जालें आनी इतलो काळोख जालो जाणा भयंकर सामको, बारीक बारीक शिवरां बी पडटा। ह्या सायडीन तर न्हय भरपूर असो काळोख केल्लो आसा पावसान। हे पळयात फूल स्काय काळो काळोच जाल्लो आसा पावसान आनी त्या सायडीन सुद्दां काळोख केल्लो आसा आनी प्लस न्हय वारो बी मदीं मदीं सुट्टा सामको। हे पळयात बारीक बारीक थेंब पडटा न्हय ते आवाज येता पानाचेर पडले काय। म्हाका दिसता आयज न्हय पावस शुअर येता दिसता। पळयात आनी हलको हलको न्हय गडगड बी स्टार्ट जालो। म्हाका दिसता एक तर हो पावस न्हय खंय तरी पडला आसतलो, नाल्यार एक तर आतां हांगसर तरी पडपाचो आसतलो। सो आमची तशी लाकडां बीन कांय भायर ना अजून, पावसाची तशी आमी तयारी करूंकूच ना। सो ताका लागून कांय तितलें टेन्शन ना, बट थोडे जाणांनी केलें आसतलें कारण आतां थोडीं जाणां चुलीर बीन रांदता आसतलीं न्हय, सो ताका लागून लाकडां बीन भायर आसतलीं। सो अचानक पावस येत न्हय जाल्यार जालें, कारण थोडीं जाणां आतां शेणी बीन थापतात न्हय, सो शेणी बीन भिजोवन वयतले सामकें। सो हांव मातशें कुळागरान वयता, कुळागरान वातावरण पळयता आनी तुमकांय बीन घेवन वयता। त्या म्हणसर मम्मी बी येतली। सो कुळागरान सामको काळोख जाल्लो आसा, हांगसरूच कळटा म्हाका सामको। कॅमेरेचेर खबर ना म्हाका कशें दिसता तें, बट एकदम न्हय एक्चुअली काळोख जाल्लो आसा। सो आतां मातसो स्काय जो आसा न्हय तो क्लीन जाला। सो चला कुळागरान एक रावंड मारून येवया। हालींच्या दिसांनी हांवूय वचोंक ना, सो वचोन येता मातशें। सामको न्हय कुळागरान काळोख जाला आनी वाऱ्यांची पानां पडल्या न्हय ती सांगूच नाका। पळयात काळोख दिसता सामको, म्हटल्यार कॅमेऱ्यान आतां सारकें तुमकां अशें दिसता आसतलें। हे पळयात हांगसर आनी पळयात स्काय कसो दिसता तो। म्हाका दिसता येता आयज पावस शुअर। आतां काळोख सामको दिसता, सकयल सकयल जशें हांव वयता न्हय तशें तशें आनीक काळोख दिसता। तुमकां तितलो दिसचो ना कॅमेऱ्याचेर, तुमकां अशें दिसतलें उजवड आसा, बट एक्चुअल काळोख आसा। हांगसर आनी कितलो काळोख दिसता पळयात। सो कुळागरान पावलें हांव, शांत कोण ना कुळागरान। हे पळयात हांगसर सुद्दां न्हय हे दिसता पावसान सामको काळोख केला। दाखयता हांव तुमकां स्काय सामको ब्लॅक ब्लॅक। हो पळयात हे पळयात बरें दिसता ग्रीनरी आनी तितूंतले तितून पावसान काळोख केला। बरें दिसता न्हय स्काय बी आनी ग्रीन कलर बी।
गड मामा स्टार्ट जालो. गडगड मामा ह्या वर्सा दिसता गडगड मामा बेगिनात येता दिसता. पण आमची पावसाची तयारी अजून कांयच जावंक. आणि बारीक बारीक नाही हातीचेर जी शिवरां पडटा ना ती कळटा सामकी. बारीक बारीक पावस पडटा. सो बरें बी दिसता. थंड वातावरण जाल्लें आसा. बरें बी दिसता. पूण अशें बी दिसता की खूब जाणांचे लुकसाण जावं शकता अचानक पावस पडलो जाल्यार. कारण ह्या टायमार न्हय लोक शेणी बीन थापता न्हय तेका लागून. आणि त्या सायडीन पावसान इतलो काळोख केला ना जबरदस्त. त्या सायडीन न्हय त्या सायडीन बरें दिसता पळयात एकदम सामकें खूब बरें दिसता. सो त्या सायडीन दुसरो वाडो आसा. झाडाच्या त्या सायडीन न्हय दुसरो वाडो आसा आणि बरें दिसता. पण त्या सायडीन पावस सामको न्हय गुप्प करून रावला. एक तर पडचो ना आनी पडलो जाल्यार अचानक पडटलो. हे दोन कितें तरी करतलो तो. म्हाका दिसता न्हू खंय तरी हो पावस शुवर पडलो आसतलो तेका लागून अशें वेदर जाला आसतलें. मम्मी कालूच म्हाका म्हणटाली की पावस पडपाचो आसा खंय म्हूण. पळोवया आतां पडलो जाल्यार तुमकां फुडें अपडेट गावतलोच. तुमच्या थंय बीन पावस पडलो जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो चला तर हांव आतां वयता. कारण कुळागरान कोणाची जाग ना. हांव एकलेंच आसा सामकें. सो वयता हांव. मम्मी बी येवपाचो टायम जालो तेका लागून. अचानक वारोय बीन बंद जालो. सगळेंच बंद जालें. हांगसरूच ते पावसान उदक भरता हे पळयात. सो पावस येतलो आनी हांगसर उदक भरतलें. पळोवया ह्या वर्सा उदक भरता की ना तें. हांगाच ते हीच ती प्लेस हीच ती प्लेस उदक भरता ते. लास्ट टायम हांवें तुमचे बरोबर शेअर केल्लें की कितलें उदक भरलेलें तें. हे पक्षी बरें आड्डतात सामके. आवाज बरो येता. पक्षी न्हय चानी ती ह्या झाडाचेर आसा आड्डता. ह्या झाडाचेर आहा ती चानी आनी हांगसर रावन आड्डता. म्हाका आनी उदक तापोवपाक जाय आनी हांव सगळे कडेन फिरता सामकें. चुली पोंदा उजो घालपाक जाय. न्हांवपाक जाय न्हय. हांवूच न्हाता चुली वयले. एक्चुली आमी थंडूच न्हाता. बट 2-3 दीस जाले उदक तापयता हांव. कसले थेंब पडटात. बारीक बारीक थेंब पडटा सामकें. कॅप्चर जावचें ना तें कॅमेरान. बट बारीक बारीक पडटा बारीक बारीक. असो पडोंक जाय. एक गारा पडोंक जाय. गारा न्हय मजा येतली. पण बारीक बारीक शिवरां पडटात. बारीक ना मोठो पडोंक लागलो पावस. पावस पडोंक लागलो. पावस पडटा. आवाज येता आसतलो तुमकां पत्र्यांचेर बी. अरे यार सिरियसली पावस पडोंक लागलो. दाखयता तुमकां पळयात. गायज हो पळयात. आवय कितलो पावस येयलो. अचानक पावस सुरू जालो पळयात. अचानक म्हटल्यार अचानक. वेदरूच टोटली चेंज जालें. हे पळय बारीक बारीक शिवरां म्हटल्यार ना आतां बरो पावस पडपाक लागलो. ये मातशी थंडाय येतली थंडाय. पळयात हांगसर पळय पडला पावस. मातशें पावस एन्जॉय कर. मातशें पावस घे पावस. आतां मोठे पडटात हां थेंबे. ह्या वर्साचो पयलो पावस. आतां व्हडलो पावस पडपाक लागलो. बरें दिसलें मातशें जाणा. आजून तितली जमीन भिजोंक ना पूण बरें दिसलें जिवाक सामकें. केदे थेंब पडटात. थंडण खबर तोंडार पडलो. बरें दिसता. संजय म्हाका पळयता थंयच्यान. बरें दिसता भायर यो. बरोच पावस येयलो ना म्हटलें. सगळें वलें वलें जालें आनी थंड दिसलें. हेका पळयात न्हिदोन उठला. पावस लागलो. व्हडलो आवाज येतलो तुमकां. बरो पावस येयलो सामको. खबर तरी हा पावस पडटा तो. इतलो पावस पडटलो हेच नासलें. अचानक पावस स्टार्ट जालो. सगळें वलें वलें जालें. झाडां बरी थंड जातली. मम्मी म्हणटा की झाडां बरी थंड जातली. आवाज येतलो पत्र्यांचो आवाज येतलो. दुसऱ्यांच्या पावसान भिजवून जाय.
माझ्या घराकडे नागरिक लागतो. मजा येतं. ते धाकट्या भुरग्या असेल करता. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. सो गाईज भरपूर मजा येता. इतकी मजा येता ना, पाऊस जबरदस्त टायमिंग पडला आणि हांव जाय तशें बरें भिजलें तितून. मम्मी तर इतली उलोवन खातली आहे ना म्हाका, हांगसर भिजूंक मजा येता हांगसर. आतां न्हांवपूच जाय हरशीं उलोवन, पूण मजा येयली. एक डान्स कर, चल डान्स कर. किती चिकल मग गो. इतलो वगत येवंक ना आणि आता गाडी दवरल्या पावसाक पयात. गाडी तुका सांगता वदळ कितें येवंक ना तो पावसाक. आता पावस मातसो कमी जालो तरी पण पडटा. हो पळय चालू आसा सामको आणि इतले बुरशें उदक येयला आनी जाणा वयरसून. हे पळय कितें उदक येयला, खंयसलें उदक येयला कोण जाणा. इतले बुरशें सामकें. तू गाडी दो, उदक नासता न्हू आमच्या हांगसर, गाडी दो. कितें इतलो वगत पावस पडटालो, बरो मोठो मोठो पडटालो तेन्ना कितें येवंक ना, मजा येयली भिजोंक. पूण आतां भिजतो ना, ऑलरेडी भिजलोच. इतली मजा येयली पण जाणा जबरदस्त. कितें ते पळय शेतान पळय लोक कशे रावल्या ते. हांगसून आमकां शेतांतले दिसता. ते पळय छत्री घेवन रावल्या पळय तरी दिसलें तुका. छत्री काडली बी हेंच्यांनी केन्ना भायर. आमची जाल्यार सोदची पडटली छत्री खंय आहा ती. कितें गाडी धुता कितें. आता पयले पावस मातसो लागता पूण मजा येयली मजा. जर सकाळी जर लागला जाल्यार एक्चुली सकाळी मम्मी आनी संजय नाय मातशी खंय तरी गेल्ली. थंय जर तुमकां लागलेलो जाल्यार उरलेली तुमी थंयच न्हू. इतली हल्ली कितें सांगलें रेनकोट हाडलो गो. रेनकोट पयलीं कितें प्रिपेर आसली कितें तुमी पावस पडटलो म्हणून. कितें करता टूक चालू. सो गायज हांगसर नाही टायम जाल्ली आसा 6 कितें तरी आणि आमची लायट ना.
अजून हांव फ्रेश बीन जावंक ना. फ्रेश जावंक चिंत्तालें बट म्हटलें मागीर फ्रेश जावया. तशेंच कपडे जे आसा न्हय ते हांगाचेरूच सुकोवन घेतले आनी एक्चुली वले आसले कपडे चेंज करूंक जाय आसले बेगिना फ्रेश जावंक जाय आसले पूण आसूं नये म्हटलें मागीर फ्रेश जाता हांव. तशेंच सुकोवन घेतले आनी एक तर लायट ना न्हय मातसो पावस कितें पडलो लायटूच गेली आमची. चड पावस पडोंक ना पूण लायट गेली. सो आतां पळोवया केन्ना लायट येता ती. आनी आतां चाव घेवपाक जाय. सो एक्चुली लेट न्हांवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय म्हाका पात्रांवान म्हटलें साहेबान ना एक फरमाईश सोडलेली आसा. कसली रे? फ्रेंच फ्राईज. फ्रेंच फ्रायज कर खंय. पावस पडलो न्हू ताका लागून. एक्चुली हांव भजी करपाचें आसलें पावस पडलो नाय ताका लागून. बट हो मनीस म्हणपाक लागलो फ्रेंच फ्रायज कर खंय. सो म्हटलें बरें करता. सो ताका लागून बटाट बीन उकडून घेतले हांवें. आतां कुकर सुट्टा म्हणसर बाकीचें करून घेता आनी वेगळ्या तरेन फ्रेंच फ्रायज करता. सो ताका लागून तूं दातांक दारे करटून राव. कितें एक तर हलकेशे वले आसा कपडे. कोणे सांगलेलें विदम तुका? ह्याच मनशान सांगलेलें कितें तूं पावस पडटा पयलो आनी भिजना तूं तो कितें. सो चला फ्रेंच फ्रायज करता. त्या म्हणसर लायट येयली जाल्यार खूब बरें जालें. चाव घेता ना आनी तेजे मागीर फ्रेश जावपाक वयतलें. पदेर येयलो पदेर येयलो आयकूंक येतलें तुमकां पाव पाव. सो संजय एक्चुली हांगसर बसला आनी कितें करता ना पदेराचो आवाज येता. बील करता. एका कस्टमराक बील घालपाक जाय आसलें सो म्हटलें ताका बील घाल पोस्ट कर म्हटलें. ऑर्डर ऑलरेडी पोस्ट केल्या बील घालूंक नासलें. सो बिलाचें काम चालू आसा हांगसर बसले बसले. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. जालें रे फ्रेंच फ्रायज? जावंक ना अजून? सो गायज हांगसर आमचे न्हय फ्रेंच फ्रायज भाजप चालू आसा म्हटल्यार फ्राय करप चालू आसा पूण अजून लायट येवंक ना. आय थिंक सो 7:30 बीन कितें तरी टायमींग जाला आसतलो बट अजून लायट येवंक ना. सो चाव घेवंक ना अजून आमी. चालू आसा फ्राय करप. हो पळयात आतां आपूण फ्राय करता. इतलो वगत हांवें केलें आतां आपूण करता. कितें सो बरें जालें दाखयता तुमकां. हां हांगसर मातसो काळोख आसा. चार्जिंग बल्ब चालू आसा तरी काळोख पडटा. पळयात आमचे फ्रेंच फ्रायज बरे कुरकुरीत जाल्ले आसा. हे पळयात. बटाट इतले लांब कशे? भरपूर लांब केले. हे पळयात आवाज येता ना. बटाट्याची स्टिक्स लांब पळय. जालो. तुवें लांब केले लांब जाले. टेस्टी लागता नो. टेस्टी लागता. फ्राय जाता हांगसर. स्लो सोड. शिकयता पयलीं सोड तूं स्लो स्लो स्लो. उडय नाका. तेल उसळटला. सो पळयात संजय किचनान काम करता. तर आतां आमी चाव घेतली हांव मम्मी संजय. न्ही रे नाका घेव तर. फ्रेंच फ्रायज हांवूच खातालें एकलें. सुशेगाद सोड. मोडलो. हे बरें जालें. पूण पावस गेलो मुगो. पावस गेलो पूण थंड आसा न्हू. तेतून कितें आसा. पावस पडटालो म्हणून सांगलें मुगो तुवें. हय. सगळीं जाणां टेस्ट करून आतां सांगतली कशें जालां तें. हें बरें जालां. मम्मी कशें जालां? बरें बरें जालां. हेच बुडून खावपाचें न्हू. म्हाका सॉस आवडटा. तुका सॉस लायक ना. सो चला पॅन बुडून खावपाचें. फ्रेंच फ्रायज एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा.